कोस्टल पुलीस सड्यार जे आसा तांच्यांनी काल एक मर्डर केस रजिस्टर केल्ली आसा सेक्शन 302 आनी खंय तरी बोटीर काम करपी फिशींग ट्रॉलरचें काम करपी 20 वर्सांचो पद्मलोचन सलिमा हो रावपी संबलपूर ओडिशा हाजे मर्डर जाल्ल्याच्या कारणान ही केस रजिस्टर जाल्ली आसा। जेन्ना आमी फुडले तपास करपाक लागले इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळून आयलें की खंय तरी 8 तारखेक सुमार दर्यान भितर एक डेड बॉडी फ्लोट जाताली आनी ती डेड बॉडी नेवीक मेळ्ळी। नेवीन इमिजिएटली ते बॉडीचो ताबो घेवन कोस्टल पुलिसाक हँडओवर केली आनी त्या टायमाचेर कोस्टल पुलिसान खंय तरी अननॅचरल डेथ ही केस रजिस्टर केल्ली। ताजे मागीर ती बॉडी प्रिजर्व करून तांकां पोस्टमॉर्टमाक जेन्ना ती बॉडी व्हेली तेन्ना जो पोस्टमॉर्टम करता त्या डॉक्टरान खंय तरी संकेत दिले की हातून हो एक मर्डर आसूंक शकता आनी जो मनीस मेला ताजेर खंय तरी ब्लंट ऑब्जेक्ट घेवन वार केल्लो आसा। ताजे मागीर इन्वेस्टिगेशन चालू जालें आनी हाका लागून कळून आयलें की अननॅचरल डेथ जेन्ना रजिस्टर केली तेन्ना पुलिसांक इन्फॉर्मेशन नाशिल्ली, पूण जेन्ना पोस्टमॉर्टम करतकच तांकां कळून आयलें की हो मनशाचें मर्डर जाल्लो आसा। वास्कोच्यान पुडून मिडिया खातीर विक्रम नायक।